मोजी बस येवजणेखाला गांवगिऱ्या वाठारांतली वाहतूक वेवस्था सुदारतली अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। राजधानी पणजेच्या दरतरेचेर सांखळी मतदारसंघातल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर 4 इलेक्ट्रीक बसी सुरू केल्यात। ह्या बसींच्या शुभारंभी सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयतालो। खासगी बसवाल्यांनी हे येवजणेंत स्वताक आस्पावन घेवचें अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें। कदंबा कॉर्पोरेशनच्या वतीन आम्ही 4 बसीसच्या लॉन्चिंग करता। हे 4 बसीस इलेक्ट्रिकल बसीस आम्ही ईव्ही चार्जिंग ग्रामीण भागात खूप मोठ्या प्रमाणात वाढवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आणि कदंबा कॉर्पोरेशन गेले फाटली 2-3 वर्सां कंटिन्युअसली ईव्ही बसीस ह्यो गोंयांतल्या ग्रामीण भागात ट्रान्सपोर्टेशन लोकांक दिवपा खातीर सातत्यान सुरू करता। आयज सांखळे भागांतल्यान लोकांक सर्विसीस सांखळेंतल्यान डायरेक्टली पणजे पर्यंत ग्रामीण कनेक्टिविटी मेळची म्हणून या बसीचो उपयोग सांखळे आणि पुराय परिसरातल्या सगळ्या लोकांक जातलो। हांव परत एकदा आमचे कदंबा कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन MD आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि परत सांगता की माझी बस ही स्कीम आमी जी काढल्या ती खरोखरच बसकारांक आणि लोकांक दोगांयकूय फायद्याची आसा। त्या बसीचो फायदो हो जर सगळ्यांनी घेतलो आसत जाल्यार नक्कीच म्हणजे गोंयांतले पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम जे सुदारपाक जाय ते खूप मोठ्या प्रमाणात सुदारतले आणि ग्रामीण कनेक्टिविटी लोकां खातीर मेळपाक जाय ताचो खूप फायदो म्हणजे गव्हर्मेंट कामाक वचपी आसत किंवा प्रायवेट जॉबाक वचपी आसत स्टुडंट्सां खातीर आसतलो। हाचो खूप मोठ्या प्रमाणात फायदो सगळ्या लोकांक जातलो। हांव परत एकदा KTCचे खूप खूप अभिनंदन।